कितपत मदत करता, पंचायती कशें चलता, ह्या सगळ्या सविस्तर माहिती आढावा घेवपा खातीर आयिल्ले आसा। आनी जी कामां पेंडींग उरल्या, ज्यो सँक्शनी ऑर्डरी जावं, अटल आश्रय योजना, बाकीच्यो विविध सरकाराच्यो योजना, ज्यो लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, सिनियर सिटीजन, अश्यो विविध योजना ह्यो चालीक म्हणजे खंय पेंडींग उरल्या आनी कित्या खातीर उरल्या, हेजें रिजन कितें, आनी ह्यो सगळ्यो चालीक लावपा खातीर तेंचें धोरण आसा। गांवाच्या आनी प्रत्येक मतदारसंघाक येवन लोकां कडेन डिस्कशन करून आनी प्रत्येक पंचायतीची ही प्रत्येक पंचायतीक लोकांचें जें कितें आसा तें आयकून घेतलें आमचे मुख्यमंत्री आज दिसभर, असो आयज दिसाचो शेड्यूल आसा। जेन्ना आयज हांगसर थोड्योश्यो सँक्शन ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा, जेंचे फाटल्या दिसांनी पूर आयलो आनी पुरांतल्यान नुकसान जालें घरांचें, आनी घरा बरोबर बागायतीचेंय नुकसान जालां। बागायती बरोबर लोकांचो ह्या वाठारांत मायनिंगाचो वेवसाय, ट्रकांचेंय नुकसान जालां। बाकीचे विविध खास करून भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर जे डॉक्युमेंट आसा, बुक्स आसा शिक्षणात, ते सुद्दां खूब व्हांवोन गेल्या। अशें म्हणजे विविध हेजेर, पूण पयली सुवातेचेर आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना पूर आयलो तेज्या दुसरे दिसा जावकोण हे गांवांक आयले। बाकीच्या गांवाचो हांगसर दारबांदोडा, कुळ्यां, साकोड्ड्या, काल्यां, दाबाळ ह्या वाठारांक, सावड्ड्या ह्या वाठारांक पुराचो त्रास जाल्लो, तेजो पूर्ण आढावो घेवन आपल्या सरकारी अधिकाऱ्याक त्यांनी सांगलें बेगींतल्या बेगीन सगळ्या नागरिकांक, जेंकां जे कुटुंबाक लुकसाण जालां तांकां ताबडतोब मदत मेळपा जाय, आनी मदत जेंचें जितलें लॉस जालां तें पूर्ण तेंच्या मेळपा जाय। त्या प्रमाणे आयज सँक्शन ऑर्डरी रेडी आसा आनी सगळ्या कडेन हांगसर दिल्ली वेतले आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीन। आणि पुराय धारबांदोड्या तालुक्यात, नवीनच जाल्ल्या ह्या तालुक्यात थोड्याच दिसा पयलीं ह्या तालुक्याचे प्रशासकीय ऑफिस आमी हांगासर सुरवात केली। त्या प्रशासकीय ऑफिसान मामलेदार आसतलो, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, बाकीची गव्हर्मेंटची ऑफिसां आसतली। पण हांव तुमकां एक आश्वासन दिता, पुराय धारबांदोड्याच्या तालुक्या खातीर आनी तालुक्याच्या विकासा खातीर विविध प्रकल्प धारबांदोड्या तालुक्यात येवपाक जाय आनी तुमी तेजें स्वागत करचें पडटलें। सरकार विविध प्रकल्प हाडपाक तयार आहा। आमी जेन्ना पळयता की नवीन प्रकल्प, आयदर ते शैक्षणीक प्रकल्प आसतले, जेन्ना एखाद्या तालुक्यात येतात तेन्नाच त्या तालुक्याचो विकास जावपाक शकता। आणि म्हणून तर सरकाराच्या तकलेत ज्यो सरकारी वेगवेगळे कडेन जागा आसतल्यो, त्या जागेत सरकारी प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न आसा। आणि म्हाका दिसता धारबांदोड्या तालुक्यांतले, ह्या धारबांदोड्या परिसरांत रावपी सगळे लोक त्या प्रकल्पाचे तांच्यांनी स्वागत करचें, कारण तुमकां आत्तां ताचो इम्पॉर्टन्स कळना, बट निश्चितच आमच्या भुरग्यांचो फुडार विचार करून येवपी प्रकल्पाक जर तुमी स्वागत केलें जाल्यार निश्चितच ह्या पुराय तालुक्याचो हो प्रकल्प विकास जावपाक शकता। आनी म्हाका खात्री आसा धारबांदोड्या तालुक्यांतली पंचायत आसतली, हांगासले लोक आसतले, हे नवीन येवपी प्रकल्प आमी अजून निश्चित करूंक ना म्हणजे खंयचे प्रकल्प येतले, पण हांव निश्चितच सांगता की एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट धारबांदोडा तालुक्यांत हाडपा खातीर सरकार कार्यरत आसा। जावं ते मागीर कदाचित IIT आसतले, जावं ते फॉरेन्सीक इन्स्टिट्यूट आसतले, किंवा जावं ते नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ आसतले, तिना पैकी एक प्रकल्प हो धारबांदोडा तालुक्यात आमी निश्चितच दितले धारबांदोडा तालुक्याच्या विकासा खातीर।